गेल्या सप्टेंबराक नगरगांव 70 ज्ञानेश्वर चारीचे घर हुंवारान व्हांवून गेल्ले। एक वर्स जायत आयले तरी आयज मेरेन सरकाराचो वा आमदारांचो आदार तांकां मेळ्ळो ना, अशें ज्ञानेश्वर चारीच्या घरकान्नीन सांगलें। मंत्री विश्वजीत राणेक लेगीत कळीत केल्ले, पूण ताचोय आदार कांय मेळ्ळो ना, अशें तिच्या घरकान्नीचें म्हणणें आसा। ह्या ज्ञानेश्वर चारीक एक घर बांदून दिवचें अशी मागणी थळावो नागरीक नंदकुमार गोखळेकरान केला। दिसावड्याच्या कामाक वचून आपलो घराबो तो कसो बसो सांबाळटा आनी एक धाकटी चुट्टांची खोप बांदून तो आपले दीस काडटा। ही खोप लेगीत धड ना अशें त्या थळाव्या नागरिकाचें म्हणणें आसा। सरकारान ताका आदार करचो आनी घराची सोय करून दिवची अशी विनवणी थळाव्या नागरिकान केला। माझे नाव ज्ञानेश्वर चारी, रावता आंबेडी नगरगाव। आमचे घर पडून एक वर्ष जायत येयले। सप्टेंबरच्या 28 तारखेक पडलेले। त्यांना आम्ही पंचायतीन बी सांगले, अर्ज बीन केले, बाबाकडे बीन अर्ज केले, पूण अजून आमकां काहीच मदत जावंक ना। तेका लागून आम्ही झोपडी बांधून थंय रावता आता। स्थानिक युवक आणि 70चो भूमिपुत्रच आसा, तर त्याचें घर कोसळ्ळें आनी त्या खातीर तो एक बेकार हा। ताका कामां मेळटात अशी ना, कोणाचें काम मेळटा तेन्ना तो वयता, पण त्या टायमार ती परिस्थिती पळोवन ह्या स्थानिक आमदारान ताका उतार दिल्लें की तुजें घर आपूण बांदून दिता म्हणून। पण तेंच्यांनी तेजे कडेन एप्लिकेशन दिली, सगळी हांगातली ताका म्हायती आसतना सुद्दां विनाकारण इलेक्शनाक सुद्दां ते जायते पद्दतीन पयशे मोडटा, पण ह्या युवकाच्या घराचीच काय अजून सोय करूंक ना। बरें, रानात वचोन एखादें वासली किंवा कितें जर हाडटालो जाल्यार त्या फॉरेस्टाचो भंय आसा, म्हणून ह्यो बारीक बारीक वासल्यो हाडून गुपीत ही झोपडी उबी केल्ली आसा, ती केन्नाय पडोंक शकता, ती भक्कम अशी ना अजून। म्हणून हांव सरकार कडेन, त्याच बरोबर ह्या स्थानिक आमदार जो आसा विश्वजीत राणे हेच्या कडेन, त्यांनी जे उतार ह्या ज्ञानेश्वर चारी हेका दिल्लें आसा की तुजें घर उबें करून दिता म्हणून, तें त्यांनी बेगिनात बेगीन उबें करून दिवचें। गव्हर्मेंटा कडेन आमचे जे माननीय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आसा हेका हात जोडून विनंती करता की अशा युवकाच्या पोटापाण्याची सोय करून, कित्याक तेजो काय शेती व्यवसाय ना, ताका खंय तरी मोलमजुरीत करची पडटा, ती तेजे पोटापाण्याची सोय करून ताका व्यवस्थीत एक बारीकशी घर बांदून दिवंक जाय अशें हांव तांकां हात जोडून विनंती करता आनी सगळ्यांनी तांकां हेल्प करूंक जाय अशी विनंती करता।